नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात सुयश गावणेकाराचो योग आहे. खबरो विस्तारा. गरज ना ते कायदे काडून उडोवंक सरकारान सुरवात केल्या. ईज ऑफ बिझनेसाक बरें म्हूण मुख्यमंत्री कॅबिनेटाचे बसके उपरांत खबराकारां कडेन उलयलो. गोंय उद्देगीक धोरणाक मंत्रिमंडळाचो बावटो. गोवा TCP ॲक्ट 1974 दुरुस्ती. PDA भशेनूच रिजनल प्लानांत येवपी वाठारांक लोकल प्लानिंग एरिया करपाचें थारलां. PDA भायर ह्या लोकल प्लानिंग एरियाचें डेव्हलपमेंट करपाक झोनिंग प्लान कायद्या भितर हाडपाचे आसात. PDA भशेनूच रिजनल प्लानांत येवपी वाठाराक लोकल प्लानिंग एरिया करपाचे कॅबिनेट बसकेंत थारला. PDA भायर ह्या लोकल प्लानिंग एरियांचे डेव्हलपमेंट करपाक झोनिंग प्लान म्हूण कायद्या भितर हाडपाचें आसा. चालू आशिल्ल्या विधानसभेत ह्यो गजाली TCP कायद्या भितर घालपाचे कॅबिनेटान थारायला. TCP भितर कन्सल्टंट घेवपा खातीर कायद्या भितर दुरुस्ती करपाचे तशेंच सब कमिटी भितर क्रेडायक आस्पावन घेवंक कायद्यांत दुरुस्ती करपाचें थारला. PDA भायर प्रादेशीक आराखड्यांत येवपी नगरपालिका वा पंचायतीचो वाठार जो शारा भशेन वाडपाक लागला तांचे सारके प्लानिंग करपाक नवीन यंत्रणा TCP मंत्री विश्वजीत राणे हाडपाचो आसा. पत्रकारां खातीर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कायदो हाडपाचे कॅबिनेटान थारायला. पत्रकारांच्या सुरक्षे खातीर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कायदो. पत्रकारांचेर हिंसक हल्लो अजामीनपात्र गुन्यांव थारतलो. पत्रकारांचेर हल्लो करतल्यांक वॉरंट नासतना अटक करप शक्य. पत्रकाराची केस पुलीस निरीक्षक वा ताचे वेलो अधिकारीच हाताळटलो. पत्रकार वा मिडिया हावजार कोणे हल्लो केलो वा हल्लो करपाचो यत्न केलो जाल्यार ताका 3 वर्सां कादय वा 50,000 रुपया फायन वा दोनूय अशी ख्यास्त. पत्रकार मिडिया हावजाचे जाल्ले लुकसाण गुन्यांवकाराकूच भरचे पडटले. फेक केस केल्यार पत्रकाराकूय कायद्या प्रमाण ख्यास्त जातली. सांग्यार ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट हाडपाचो निर्णय कॅबिनेटान घेतला. तशेंच स्टेट रिसर्च फावंडेशन बील कॅबिनेटान पास केला. कॅबिनेटान चडशा कायद्यांत आशिल्ल्यो कायद्याच्यो ख्यास्त काडून फायनी भितर वाड करपी कायद्यांतल्यो दुरुस्ती पास केल्या. दोनेक कायद्यांनी फायन आनी ख्यास्त वाडोवपाची दुरुस्ती कॅबिनेटान पास केल्या. गरज ना ते कायदे काडून उडोवंक सरकारान सुरवात केल्या. ईज ऑफ बिझनेसाक बरें पडटलें मुख्यमंत्री कॅबिनेट बसके उपरांत उलयलो. Scheme for the providing free laptop to the meritorious students belonging to the scheduled tribes and scheduled caste community under the tribal subplan and scheduled caste subplan. Goa Staff Selection Commission Amendment Bill Ordinance Ashalot of Bill draft of the Goa Industrial Growth and Investment Promotion Policy, the Industrial Policy 2022 काल मिनिस्टरान अनाउन्स केली ते आमी इंट्रोड्यूस केली कॅबिनेटान पास केली. इट इज एन अमेंडमेंट इंटू द गोवा रेग्युलेशन्स ऑफ द लँड डेव्हलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन ॲक्ट 2008 डिक्रिमिनलायझेशन. इट इज एन अमेंडमेंट टू द गोवा टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग ॲक्ट 1974 डिक्रिमिनलायझेशन. गोवा द सिटी ऑफ पेंजीम कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 इंट्रोड्यूस करतले. It is pajak pattala for the ease of doing the business. The government had taken the step in line with the government of India. Different ज्या लॉज ची गरज नाशिल्ली अशे कितलेशेच लॉज काडून उडोवपाक तयारी सुरवात केल्या. थँक्यू. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. पंचायत वेंचणुकांक OBC आरक्षण थारायतना राज्य वेंचणूक आयोगान स्वताची तकली वापरूंक जाय आशिल्ली. हायकोर्टान बडी मारली. OBC रिजर्वेशनाक समिती नेमून तातूंत सरकारी कर्मचारी घाले. तांच्या सुचोवणे प्रमाण आरक्षण जालां म्हूण हायकोर्टान आयिल्ल्या 6 याचिकांचेर एकठांय सुनावणी. समितीच्या मिनिट्सांचे डॉक्युमेंट कोर्टान आयोगा कडेन मागल्यात. आजूय सुनावणी चालू उरतली. OBC रिझर्वेशना आड हायकोर्टात आयिल्ल्या 6 याचिकांचेर बुधवारा एकठांय सुनावणी जाली. OBC आरक्षण करतना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाण ट्रिपल टेस्टीच्या आधाराचेर मूल्यांकन करतना सरकारी यंत्रणेचो वापर जाला म्हूण याचिकादारांचो आरोप. राज्य OBC आयोगाकडच्यान डाटा मेळ्ळ्या उपरांत OBC आरक्षणा खातीर नेमिल्ले समितीत सरकारी कर्मचाऱ्यांचो आस्पाव आसा म्हूण दिसून आयला. तेन्ना OBC आरक्षण सारकें ना म्हूण तांणी हायकोर्टाच्या नदरेक हाडून दिले. ताचेर हायकोर्टान वेंचणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आसता आनी तांणी आपली तकली वापरप आसता म्हूण बडी मारली. मात हे केशींत पळयल्यार तशें कांय दिसना. तरी वेंचणूक आयोगान समितीन बरयल्ल्या मिनिट्साचे डॉक्युमेंट कोर्टा मुखार दवरचे म्हूण हायकोर्टान राज्य वेंचणूक आयोगाक सांगला. ब्रेस्ताराय सुनावणी जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. CZMP चुकोच चुको. NCSCM संस्थेच्यो चुको पर्यावरण मंत्री काब्रालाकय मान्य. विरोधी आमदारांचो संस्थेचेर फोग. सँड ड्युनाचेर विजयाक हुस्को.
नुस्तेकारांच्यो खोपी पारंपारीक बांदकामाची नोंदूच ना. काब्राल म्हणटा प्लान फायनल जाल्लो ना. फायनल जाल्या उपरांतच एजन्सीक पेमेंट. पोर्ट लिमिटाचो अभ्यास करूनच खंय सागरमालाचेर निर्णय. Don't say then we have no option because we have this Sagarmala report which the government has accepted. Alex Sequeira, my colleague, is a senior colleague. He happened to be, unfortunately or fortunately for him, in 2011 or prior to that, 1996. This all is mess is because in 1996, whoever was then did not make a proper reports. Because if those reports were made properly, we would have gone, would have been sailed smoothly. Unfortunately, my colleague, senior colleague, he was there at 2011, did not initiate anything, Speaker Sir. The port limit should not be shown, Speaker Sir. That is one question, and we are still in favor of not showing, and we got it notified in such a way that we are not going to get the port limits. SCM has done the identification based on aerial photos. Our request to him is that you revisit the plan. अशें जर साश्टीन एक discrepancy double जाता, म्हळ्यार 2 लाख आनी 4 लाख. डिस्क्रिपन्सी इज डबल. म्हळ्यार साश्टीकारांनी कितें करपाचें? एअरपोर्ट वता मोपा, बीच बेल्ट आहा तो कंप्लीट सँड ड्यून करप कितें? आनी नॉर्थ गोवान सँड ड्यूनूच ना. नुस्तेकार फाल्यां वता तो खोप घालता ती इल्लिगल जाता. जो बीच बेल्ट लायता तें इल्लिगल जाता सँड ड्यूनाचे प्रमाणे. What NCSM is that we have already in our, when we have said, government has taken a stand that when you have said send it to you, you have to, even if it is notified because it is being monitored by different courts, we have to have the opportunity to revisit as what yes, and we have written to them, and that is what we are going to do, Speaker Sir. व्हडले हॉटेलां नोटिफाय जाल्ले आसा. म्हटल्यार हॉटेलांनी जे कन्स्ट्रक्शन केलां तें दिसता तें, पण आमचे जितले बारीक बारीक कितें खोपट्यो आसा मिन्स ते जाम हाडटा हें दिसत ना. तशेंच जेन्ना खाजनान आमी वयता तेन्ना खाजनानूय सेम जाल्लें आसा, खाजनूय नोटिफाय जाल्लें ना. We should understand that if there are so many errors, so much of opposition for not so appropriate job done, not done in the state over here, then don't you think that we should cancel NCSEM, this entire contract? Payments have not been released, and when only after finalization of the plan, the other payments will be released, Speaker Sir. It is not that we had asked for NCSM. We had asked local NIO which was here. I remember I made in my report also. We asked them, we placed the work order with them. They quoted us something and we placed the work order, but unfortunately they were not going forward, Speaker Sir. That is why we had to cancel. It is not that we had to go. लायटीच्या खात्यांत 341 लायन हेल्परांनी 119 मीटर रिडर्स कंत्रादार आसात. मात तांकां रेग्युलर करपाची पॉलिसी ना. वीज मंत्री सुदिनाची आदलो वीज मंत्री आलेशाचे लक्षवेधीक जाप. तांकां खंय खात्याचे वॅकन्सीचे जायरातीचेर अर्ज करूंक सांगल्यात. तांकां लेखी परीक्षा आनी खांब्यार चडपाची टेस्ट आसता. नोकर भरती प्रक्रिया पाळूनच खंय भरती जातली. कॉलिंग अटेंशन 2 दिसां पयलीं आमदार अलेक्स सिक्वेरान मांडला ताचें आन्सर हांव प्लेस करता. Presently, department is having 341 contract line helpers and 119 contract meter readers. The government does not have any such policy so as to regularize the services of contract employees. Therefore, the contract workers have been asked to apply for the post upon advertisement for the same. The selection is being done on merit by following the prescribed procedure. In case of these contract staff who apply for the direct recruitment post, the department implements the circular issued by personnel department, wherein age relaxation for a maximum period of 5 years is being given to the contract workers subject to the conditions stipulated therein. The appointment of such contract employees is done by following proper recruitment procedure such as advertisement, interviews, etc. The Cabinet has resolved to relax age limit of contract employees working in various government departments to the extent of their total contractual service subject to a maximum of 5 years to enable them to apply for the post of advertised for direct recruitment subject to the condition that their initial contractual appointment is done through a process of advertisement adhering to condition of the recruitment rules, etc. सगळे जे पोस्ट आसा पळय न्ही म्हणजे सी कॅटेगरींतले पोस्ट सुद्दां अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन SSC इज कंपल्सरी केल्या. त्या खातीर फक्त आमी एकूच हे पोल क्लायंबिंग पोस्ट जे आसा लायनमॅन हेल्पर ताका रिलॅक्सेशन स्पेशल रिलॅक्सेशन घेतला.
SSC रिलॅक्सेशन घेतलां बट ताका रिटर्न टेस्ट जी आहा पळय न्ही ताका सिंपल एक रिटर्न टेस्ट तेंच्यांनी दवरल्या बट तेंची स्कील टेस्ट जी आहा पळय न्ही स्कील टेस्ट इज क्लायंबिंग ऑन पोल. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. डेंग्यूच्या केशींचेर विधानसभेत हुस्को. साश्टींत मडगांव कुडतरे फातोड्ड्या वाठारांचे इशू. फॉगिंग जाय तशें जायना. पालिका पंचायती कडेन नियंत्रण ना. आरोग्य खात्या कडेन मनीस ना. पालिकांनी खात्याक खंय कामगार दिवचे. आरोग्य आनी शार नियोजन मंत्री विश्वजीत म्हणटा आमदारांक घेवन वेवस्था घालची पडटली. साळकार म्हणटा फॉगिंगान कांयच जावपाचें ना. आज सद्याक कितें जालां, सद्याक केसीस आर इन्क्रिजींग. सो आय वूड लायक टू नो कितें जाता, वॉट डे डू स्पीकर सर. केस जाली काय ना सगळे आपयता लोक आपयता म्हणटा थिंगा फॉगींग कर म्हूण. बट ते फॉगींग बरें इफेक्टीव जायना. सो इफेक्टीव जायना म्हूण पोत्तून लोक हें करता, दे कॉल अस बॅक एगेन. कितें केलां तेणें कांय केलें ना, बेश्टे येयले आनी गेले म्हूण. आमचे फाटले 3-4 दीस काणकोणाक मोठे करून डेंग्यूचे केसीस वाडपाक लागले सर. त्यामुळे तुम्ही हांगा साकून तुमचे डायरेक्टर बाकी मॉनिटरींग डायरेक्शन दिवपाची आवश्यकता आसा. all his questions are around that. So, Honorable Chief Minister, myself, all of us will sit together and see that his hospital is taken forward. I think. पूण म्युन्सिपालिटी कडेन ते वन वेरविताल ना आनी सेकंड लोकांची फेथ ना म्युन्सिपालिटी जे फॉगिंग करतले तातूंत हें म्हणटलें इट्स अ वेक्टर बोर्न डिजीज. सो बेसिकली जळार मरपाक जाय. आतां तातूंत एक्सपर्टायज कोणा कडेन आहा, हेल्था कडेन आहा. You take some 10 workers minimum, give it to your health department only and ask them to go on a larger scale. That will solve the problem. Speaker sir, I will whatever has been suggested will be implemented. I will talk to DMA immediately after the questionnaire and we'll take it forward. Do you permit your health centers to employ for 2 months, 3 months directly on contract or whatever daily wages people to fog the rural areas? Apart from fogging, I believe that when a person has dengue or has been administered, you have to monitor the platelets. And basically, a papaya extract medicine is administered and temperature check kode. Ana, when the platelet count, because when we do normal CBC, a complete blood count, anything below 1.5 lakh or 1 lakh, that is when the doctors hit the panic button. Ana, there is a practice in JMC, I believe, that they go up to 40,000, 50,000 of the platelet count. That sometimes leads to bleeding. What you have mentioned is a very valid issue. I had a couple of patients and all where the platelet count drops during dengue, and as a result of which that has to be properly monitored. So this, I will assure you that I will keep a proper check. Fogging is not the solution म्हाका दिसता. आनी हाज्या खातीर आमी सोर्स पळय आसा तोच पयलो कट करपा जाय. म्हाका याद जाता की जेन्ना हांवूय कावन्सिलर आशिल्लो आमी घरांनी वचून तो सोर्स बंद करताले. But I think the best solution is, the main problems what we have seen now in the villages is जे poultries आसा आणि जे piggeries आहा. हे piggeries आणि poultries they are somehow the main cause of dengue that is coming out in the villages. We have seen few complaints. खेळां आनी युवा वेव्हार खात्याचे सगळे ग्राउंड आनी खेळां प्रॉपर्टी आशिल्ल्यो तश्यो DSYA सकयल हाडटले. प्रक्रिया सुरू जाल्या. एसएजीत चलोवंक दिल्यात त्यो खेळा प्रॉपर्टी परत खेळा खात्या कडेन दिवन घोळ निस्तारपाचो यत्न चल्ला. खेळा मंत्री गोविंदाची जाप. वास्कोच्या ग्राउंडाक मेंटेनन्स ना म्हूण संकल्पान प्रस्न काडिल्लो. The number of ground under sport authority in Murmagua constituency. Maka answer dila, sir, there are no ground which are under the sport authority of Goa in Murmagua constituency. He uttar no ground under sport authority under एकूय ग्राउंड ना मुर्मागांव कॉन्स्टिट्युन्सीन. सगळे काही गोष्टी ज्यो एसएजीची ज्यो सगळ्यो ज्या काही प्रॉपर्टी आसा ते नॉट बिलोंग्स टू द एसएजी. एंटायर प्रॉपर्टी इन द स्टेट ऑफ गोवा इज बिलोंग्स टू द DSYA. हे आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. आनी ज्यो काही गोष्टी थोडेशे एमेंडमेंट तातूंत भितर करेक्शन जें आसा कितें करपाचें आसा तें इमिडिएटली आय एम ऑन द वॉर फुटिंगाचेर हें काम चालू आसा आनी त्यो सगळ्यो काही गोष्टी उत्तरां तुमकां मेळटली. घडये एखादें प्रश्नाक दिल्लें उत्तर म्हजे सायडीच्यान हांव सारको आसा, ताजे सायडीच्यान आदरणीय आमदारान उत्तर केल्लें आसा तेवूय सारकें आसा. बट दीस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द DSYA आनी द एसएजी. बट खेळ हो एक आसा. वेदर एसएजीच्या ग्राउंडाचेर खेळो
जाल्यार तो DSYच्या अंडराचेर खेळ हो खेळूच आसता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान SAGच्यान जो MTS जो आमी ग्रावंडाचेर जो डिप्लॉय केल्लो आसा तो शेवट कामगार आसता. प्रश्न करपाक जाय जो स्पोर्ट्स कोटा आसा, जो आमदारांक जो स्पोर्ट्स कोटा मेळटा तेजेर मातशें हेज्या बद्दल वाड करपाची गरज आसा, कित्याक तो एक्चुअली आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन लोकांक पावना. आनी त्याच प्रमाणे मागता परत एकदा आमचे मिनिस्टर स्पोर्ट्स हे जाले नंतर वोट ऑन अकाउंट जाल्या नंतर बाईक गोष्ट आमी इमिडिएटली करता. तुजोच विशय ना, सगळ्यांचो विशय तो आमी करता. रंगीता एंटरप्राइजेसाच्या 9.5 कोटीच्या फ्रॉडांत इकॉनॉमिक ऑफेन्स जालान रंगीताच्या 3 स्टाफाक उखल्ले. मडगांव जिल्लो कोर्टान तांकां 28 जुलय मेरेन पोलीस रिमांड दिला. आदोगाद म्हणटा रंगीताचो प्रमोटर गोहिलाक गुजरातांतल्यान उखलूंक तांणी आदार करूनय अटक केली म्हणल्यार खंय चूक. जामीन अर्ज केला. 28 जुलया उपरांत आर्ग्युमेंट. Arrest केला under economical cell crime number 5 and they have got 8 days remand. Thank you very much. We were continuously cooperating with the police. आमी वचून मेळून कंटिन्युअसली तांचे बरोबर आशिल्ले. जयकुमार गोहिल गुजरात आशिल्लो. वी वर द वन टू डिस्क्लोज द प्लेस ऑफ हायड आउट ऑफ मिस्टर गोहिल. वी वर द वन टू गो accompany the police along with the PI, the IO and get Mr. Gohil down to Goa. इतलें सगळें करून आनी कंटिन्यूइंग विथ सो मेनी थिंग्स आमी विक्टीम म्हूण आमी सांगलें. हांव अशें म्हणना आमी विक्टीम काय ना तें आमी ठरोवपी इन्वेस्टिगेशना ठरवू. पूण द वर्स्ट थिंग इज डिस्पायट ऑफ सो मच ऑफ फॉलोअप, सो मच ऑफ हेल्प, अल्टिमेटली काल सांजचे आमकां अरेस्ट जाता. दीस इज अ व्हेरी सॅड स्टेट ऑफ अफेर्स. यो मॅटर दीज आर डॉक्युमेंटेड बेस्ड मॅटर्स. दीस इज नॉट समथींग दॅट यू नीड टू टेक समबडी इन कस्टडी एंड गेट समथींग आउट ऑफ इट. दीज आर ऑन पेपर्स. बाबा तुजे बँक अकाउंटाक कितले पयशे आयल्यात, ताजे बँक अकाउंटाक कितले पयशे आयल्यात, किंवा खंय विड्रॉवल कितें जालें. दीज आर ऑल पेपर वर्क्स. नाव द कोर्ट वील टेक इट्स ओन कोर्स. खंय जाता तें पळयतलें. 28 तारखेक रिमांड आसा. आमी बेल एप्लिकेशन मूव केल्यात. ती आमी 28 तारखेकूच चड करून आर्ग्यू करतले, कारण वी डोंट वॉन्ट टू हरी अप थिंग्स की बाबा इन्वेस्टिगेशना टायम मेळना. So we don't want that even though we are cooperating for 2 months or more, but still we will give them some more time till 28th and we'll argue it on 28th and then we'll see the outcome. वर्सा प्रमाण अंदूय उटंगाराचो केप्याक बरोच मार बसलो. हुंवारांतल्यान भायर सरता म्हणसर रस्त्यार फोंडारे वयर सरल्यात. केप्यां नव्या पालिका बिल्डिंगे मुखार धरून कितल्याशाच सुवातींनी रस्ते सामकेच गेल्यात म्हूण लोकांच्यो कागाळी. अपकीर्त जावचे आदीं खंय सरकारान नजर घालची. आमी तुमी पळयता आसतले केपें न्यू बिल्डींग म्युन्सिपालिटी आयलान तेजे सामकाराक जायते पोर्टफोल आसात. आनी तशेंच आमचें इस्कॉल आहा पोप जॉन, थंय पोर्टफोल जायते आहात. आनी जेन्ना आमचे आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक हाडूंक वयतात तेन्ना तांकां खूब त्रास जातात. तांकां खबर आसना पोर्टफोल आसात वो ना म्हणून, कित्याक ते उदकान भरलेले आसतात आनी ते खूब म्हळ्यार खूब त्रास जातात. केन्नाय ते भुरग्यांक घेवन पडटात बी हांवें पळयल्यान जायते फावटी. देखून हांव मागतां कन्सर्न PW डिपार्टमेंट ऑफिसरां लागीं हो इश्यू मातशें जाता तितलो बेगीन सॉल्व करचो. कुडचडे म्युन्सिपालिटी एरिया मोस्टली मार्केट एरियाचो एक 4 कडेन सामके फुटवॉल्सा लागून मेन करून जे 2 व्हिलर्स आसा तांकां खुबशे त्रास जाता. जे सकाळची जे पेरंट्स भुरग्यां पावोवपाक येतात ते मेन रोडार आसलेल्यान पालडी जो केपी रोड आसा थंय कडेन 3 कडेन आसा. जो वर्सान वर्स तेच जाग्यार रस्तो फुटता. आनी तशेंच तेजे मुखार जो जे एक बायकाचो स्टँड आसा जे भाडे मारता थंय एक व्हडलो पोर्टवॉल जाल्लो आसा. तशेंच कुशावती नदी कडेन तेजेर केपेची PW डिपार्टमेंटान लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक लोक कंप्लेंट दीत आसा. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर केपेच्या क्रिस्तानान. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.